मोगाच्या रसणारा भेटयता बलिदान सर्वेस पोरा कृपेच्या सागोरा मानून घे आराधन सर्वेस पोरा मोगाच्या रसणारा भेटयता बलिदान सर्वेस पोरा कृपेच्या सागोरा मानून घे आराधन विविध कुटुंबातावन विविधेनी घेऊन भावार्थाने एकवटल्या काळजानी एक जाऊन मनानी आराधून सौम्या तुका वंदिता सर्वेस पोरा मोगाच्या रसणारा भेटयता बलिदान सर्वेस पोरा कृपेच्या सागोरा मानून घे आराधन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्ताच्या मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो अजून कोविडांत आमी कश्टून आसा जायत्या गांवांनी इगर्जो ओपन जावंक नात आमच्या गांवांत इगर्जो ओपन आसात पूण खंयसर इगर्जो ओपन जावंक नात तांकां खंडीत जावन आमचे मीस थंय वचून पावतले तांच्या घरांनी पावतले आनी लोकांक बरोवश्यान आनी पवित्रत्म्या सक्तेन गुणकच्या सक्तेन भरतले म्हणून आमची बातयेनी आनी आमचे मागणे आयच्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन आमच्या फिरगेच्या लोकां पासत आमी मागया जेजूचें येणें आमच्या जिवितांत येवंक आसा पूण आमी ह्या खातीर धैर्यान आनी तयारायेन आसूंक जाय सुडसुडायेन तयारायेन आमी आसूंक जाय ह्या खातीर गरजेचो आदार सुमयेतान मागया आनी जेजूच्या येण्याक सदां तयार रावया सबारपटी ह्या संवसाराच्या संगतींत आमी मग्न जाल्या आमच्या सस्त्याच्या जिविता संगती आमी सुकल्या ह्या खातीर आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी आमी मागया आनी देवाचे एकामेका लागच्या बॉक्सांनी आमी मागया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बाकी सदांच हांव खार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंतीकारात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमचे काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सोमिया काकूळट कर सोमिया काकूळट कर महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता
तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा, देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकृत कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवबापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर्व पदवेदारा देवा, आमच्या कोनवळ्या बापा, आमच्या वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच आडखळ नासतना खुशाल मोनान तुजी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. वो उपकार आमी मागता आमच्या सुमयांत पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जानवायाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जानवाय परजळ तेणे अक्षय. तिचो मोग करतल्यांक तिची वळख जाता, तिका सोदतल्यांक ती मेळटा. आपूणच पयलीं फुडें सरून आपणाक आशेतल्यांक आपली वळख करून दिता. तिका सोदूंक सकाळीं फुडें उठतल्यांक कसलीच अडचण आसची ना, कित्याक ती ताच्या दारा कडेन बसलेली ताका मेळटली. तिचे विशीं नियाळ करचो संपूर्ण समजणी तिचे पासत जागृत करता तो चिंतेंतलो मुक्त जातलो. कित्याक आपणाक योग आसलेल्यांक सोदूंक तीस भोंवता आनी तांकां ताचे वाटेर मैपासान दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगळ्या योजनांनी तांकां भेटता. देवाचें उतर देवाचें शेवट उपकार. मुझा सौम्या, मुझा देवा, तुका म्हजो आत्मा ताणयता. 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 देवा, तूंच म्हजो देव, तुज्या दर्शनाक हांव त्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मा ताणयता. उदक नातलेली सुकी धरणी बरी, म्हजी कूड तुका लालयता. मुझा सौम्या, मुझा देवा, तुका म्हजो आत्मा ताणयता. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशिता. तुज्या मोगाचो अनुभव
मोजे वोंट तुझी महिमा वर्णितात. मोज्या सुम्या मोज्या देवा तुका मोजो आत्मो दान येता. सगळे म्हजे जिणयेंत हांव तुका वाकणटलो. तुझे नांव काण हात जोडटलो. पोरवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोषाच्या ताळ्यान म्हजे वोंट तुका वंदितले. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो दान येता. म्हजे खाटीर तुजो उगडास काडटाना रातीच्या पारांनी तुजोच निहाळ करता. कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमोकदार. म्हज्या पाखंडीचे सवळेकार हांव संतोसता. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा कित्याक म्हजो आत्मो दान येता. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तुका म्हजो आत्मो दान येता. सांत पावलोन तेसलोनिकांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, मरणाचो विशय घेतलेल्याची खरी स्थिती तुमी जाणा जायचे म्हूण म्हजी अपेक्षा. तेन्ना तुमी बरवोसो नातलेल्या हेरां बरी खंती बरी जमची नात. जेजू मेलो आनी परत्यान जिवांत जालो हे आमी सत म्हणटात जाल्यार ताचे विश्वास दवरन मेल्ल्यांकी जेजू सगळे देव जिवांत उठयतलो. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय. लोकांनो सोम्या करसिया संतोषाचें गीत गावन ताका वर्णिया. लोकांनो सोम्या करसिया संतोषाचें गीत गावन ताका वर्णिया. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय, सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय. सर्वेस्पर तुमचे सावें आसो. माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून आपल्या शिसांक ही वापार सांगली. तो दीस येताना देवाचें राज्य हे परी म्हणयेत. 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोवंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बुध नातिल्ल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बुध नातिल्ल्या 5 आपले बोगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतलें ना. पूण बुदवंतांनी दिव्यां सांगाता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतलें. वरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सकाळांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली. आळे वरेत आयलो, ताका मेळोवंक येया. इतलें आयकल्लेंच त्यो सरू देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बुध नातिल्ल्यो बुदवंता लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आशिल्ल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवातात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत.
तुम्ही विकतेल्या सरशी वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार वरेत आयलोस. आनी आयत्यो आशिल्ल्यो देडयो ताचे सांगाता लग्ना साला भितर सरल्यो आनी दारवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनान. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. बसया. क्रिस्त ते मोगाच्या भावां भरीन बुधवंत देडयां बरी सोम्याक मेळोंक आयतें रावया हो संदेश घेवन आज देवाच्या उतराचेर थोडो नियाळ आमी करया. वल्लो आनी आल्लो दोग बाबाव. वल्लो आळशी, आल्लो बारी सुटसुडीत. लागीं लागीं घरां दोगी बाबावनी वांटे केलो एकच जागो. त्या वर्सा बर घालायला पावसूच ना, उदकाची शेण सावळी ना. एक दीस वाल्लो सकाळीं उठून पळयतना आल्लोच्या जाग्यार तो धूळ उठची दिसता. पळयतना गेलो, कालें कोणटाय रे. आल्लो म्हणालो, हांव उदक वाळोवणेचेर रावोवच्या खातीर खाट बांदत्या. म्हज्या जाग्यार पडलें उदक वाळोवन भायर वचोन वचो. तो म्हणालो, पावसूच ना, तुजो खाट खंयच्या कर्माक रे. आनी थोडे दीस जाले परतून पावस येवना. परतून आल्लो कोरेंगान घेवन कोणटा कालें करताय रे. हांवें येयलो इंगू गुड्डी करून सुरू केल्यात. पावस आयलो एक थेंबूय भायर वचोन वचो. म्हज्या जाग्यार उडा जाय आनी अशें म्हाका कळशेक पिवंक उदक उणें पडोन वचो. तूं पिसो रे, पावसाय शेण सावळी ना, मळां पळय कितलें वयर आसा, कितलें निळशें जालां, तुका पिशें म्हणालो. थोड्या दिसांनी शिरांदारीचो पावस आयलो. सगळी रात वतलो. पांत्यार पावस रावलो. बरें थंड आसा म्हणून वाल्लो पांगुरून न्हिदलो. आल्लो सकाळीं उठोन खोरेंगान घेवन भायर सरला जाग्यार कृशी करूंक. वाल्लो उठोन आल्लोच्या जाग्यार पळयतना आल्लोच्या खाटान भरून उदक भरलां. गुणयांनी उदक आसा. ताच्या जाग्यार पळयतना एक थेंब ताका पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी थोडे दीस जाताना आल्लोच्या जाग्यार सगळें पाचवें पाचवें आनी वाल्लोच्या जाग्यार सगळें सुकें सुकें सुटकाड. दोगां भावांची काणी. एकल्यान आळशे सांडली आनी तयाराय केली आयिल्लो पावस धरूंक. आनी एकल्यान पावस येताना पळया रे आतां घाल्याक म्हूण वगेत्त न्हिदलो. ताका आयिल्लो तो एकच पावस त्या वर्सा, मागीर पावसूच ना. आमच्या जिवितांत जावं जीं गणितां आसात, मुख्य जावन आमी जल्मताना एक बॅनर आयल्या, म्हाका मोरोंक आसा म्हणून, जेजूक वचून भेटोवंक आसा म्हणून. पूण मोरतना न्ही त्या झाडां पळया, त्या झाडां पुरो असली एक आलोचन आमची आसता. पळया, आमी कांय तयाराय केल्या गी, जागृतकाय केल्या गी. ह्या विशयांत आज आयची लितुर्जी आमकां जागवणी दिता. जायत्या रितीन परिक्षांक, विविध कार्यांक, इंटरव्यूवांक आमी कितली तयाराय करता म्हणगी. जेजू येवच्या सदान 100 वर्सां आदीं आयचें पयलें वाचप तें जाणवाच्या ग्रंथांतलें बरयल्लें. जाणवाय म्हळ्यार देवाचे उतारी म्हणटात, देवाची कुशी म्हणटात, देवा शब्द म्हणटात, मनीस जालो शब्द म्हणटात, देवूसी म्हणटात. जाणवाय एक देणें आमकां. हें देवाची खुशी सोदून काडन सत्रायेन जियेतेल्यांक एक वाट दाखयता. ही देवाची खुशी
आमकां सोदून काडून शिकयता. हातूंत जाणवायाची लक्षणां पळयतना तितके स्त्री लक्षणां तेका आवयच्या लक्षणां बरीं तातूंत हांगा पळोवंक मेळटा. सोंसणीकाय, सादेपण, बळेपण, दयाळाय हें पुरा पळोवंक मेळटा. ही देवाचीं तर लक्षणां. आनी असलो मोग, दयाळाय, मोवळाय हें देवाक आनी ताचे उतार आमकां वाचल्या तर आमकां दिसता. ती खरी जाणवाय, ते शकून आपणावचेच खरी जाणवाय. आमच्या स्वातंत्र्यांत हेर कितें आमी विंचलां तर आमची झडती मरणा वेळी आमच्या विंचोवणेचें चलता म्हणलें उडास दवरया. जाणवायक सोदून सकाळीं फुडें उठतेल्यांक कसलीच अडचण आसची ना. आळसाय पयस करून उठतेल्याक जाणवाय लाभता म्हणून आमकां सांगता. आज 10 देडयांची वपार आमी आयकली. तांतलो 5 दडयो बुदवंत आहात पळय. मिनत आनी बुदवंत जाल्यार जाणवाय इल्ली आसा म्हूण जाली तांकां. दुसरें वाचप सोमेच्या दुसऱ्या येणा विशीं सूख थंयसर सूख जाणवाय तांकां आसलें ती तितूंक सांत पावल प्रयत्न करता. हे विशीं सांत पावल सारकी शिकोवन दिता. जी कोण जेजूचे भावार्थ भरवंसो दवरून मरतात तांकां सोमी जिवांत उठयतलो. सोम्याच्या येण्या वेळी ताका भेटोवंक फावो ती जिणी जिवन एकामेकाक भरवंसो दिवंक सांत पावल उलो दिता. पांजेलांत 10 देडयांची वपार ही आमी भोवशा हरी एका रोसा वेळार वाचून 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 चाप्पे जाल्यार जावंक पुरो. पूण हांगासर आशिल्ल्यो 5 बुदनतल्यो 5 बुदवंत लग्नाच्या उत्सवाच्या सेरेमनी थंयसर वाडयल्या इल्लीशी. जुदेवांची लग्न उत्सव सेरेमनी ती एक 7 दीस आसताली. त्या दिसा व्हंकलेच्या घरा वचून न्हवऱ्याच्या देड्यांनी पुरशेवार व्हंकलेक न्हवऱ्याच्या माट हाडूंक आसा. आनी थंयसर तांणी व्हंकले आनी देडयांनी रेडी रावंक आसा. व्हंकल्यांनी आनी देडयांनी थंयसर वाजांत्रां वाजोवन गितां गावून नाचपान दिवे हातान धरून थंयसर न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक सांगात दिवंक आसा. लोक तांची सैरीं देयरीं कोणा आपयिल्लीं आसात ती सांगात दितालीं हांकां. त्या पुरश्यां मेळटालीं. हेर लोक वाटेर रावन तांकां ग्रिटींग दितालो. बोवापूर बायेक चित्रान आज न्हवऱ्यो येवंक राखोवन रावल्यान थंयसर ती राखोवन रावल्यान येजय म्हणून. न्हवरो आतां पुरा रेडी जाताना ह्या ब्युटी पार्लराक वचून थंयसर ते फोटोग्राफांनी फोटो पळोवन काडन जाताना वेळ जालो. आनी ही खंय आसात त्या दळा अशें बरें नातलें कोण ना. पूण जाल्यार तांचेचूय वेळ जावचे अंदाज जाले. आनी जाय म्हूण थोडे वेळ करताले. थोड्यो देडयो येयली न्हिदोन पडा चित्त म्हणून. आनी ते एक तातूंत एक आसचो एक विशेशतान गम्मत. हांकांय गोत्तालें वेळ जातलो न्ही केसय जाता आमी तितकेशे जेम येताले न्हिदया तितके ते येताना आवाज जाता न्ही उठया तेन्ना धांवया. इतलें चिंतून आसात. सक्कट 10 जाणां धवेंत न्हेसल्यांत. सक्कट आनी दिवे हाडल्यात. सक्कडांय राखोवन रावल्यांत. पूण व्यत्यास कितें 5 जाणांची एक्स्ट्रा सत्राय एक्स्ट्रा तयाराय आनी 5 जाणां तयारायत ती नासतना आयल्यान. न्हवरो लेट आयलो. 5 जाणां आळसाय केल्या केदाय जाता सकाळच केल्यारय जालें अशें म्हणां. परिक्षा बरोवच्या भुरग्यांनी परिक्षा वेळार वाचल्या पुरो म्हणून चिंतून बशिल्लीं आसात न्ही. त्या दिसाचें लिसांव त्या दिसा शिकिल्ल्या भुरग्यांनी पळया पोरू 10वेंत 625 जोडल्यात. आनी मस्तू जाणांनी डिस्टिंक्शन काडल्या. हर एकल्यांक इंटरव्यू केल्या तितले जाप. आमी त्या दिसा लिसांव 33 वाचलें. परिक्षेच्या वेळार लास्ट मिनिटार आसात पळय तांकां मेळचे ते एग्जामिनारान गेले लास्ट मिनिटाचे मार्क मात. हांगासर आमी कितें करूंक आसा जेजूच्या टायम टेबलार राखोवंक आसा. न्हवरो ताच्याच टायमार येता. जेजूच्या टायम टेबल आमी सेट जाय न्हिदोन पडचें न्ही. ती बुदवंत स्त्रियो त्या
न्हवऱ्याच्या टायम टेबलाक सेट जावन रावल्यो. ताणी येवचे वेळी ते घडये ताणें नमी हाडची, आमी नमी हाडची न्ही. आमी त्या वेळार त्या येना विशीं तुर्तान तो येता म्हणून राखतांव जावं बरो. आमच्या जिवितांत केदार राखून रावा जाय. आमच्या जिवितांत खंयचे कडेन मोर्न येता आमी नेनाव, येताना न्ही जाल्यार पळया म्हळ्यार जायना. पळया पूण त्या वेळार तो येताच. पूण थंयच आनी एक आसलें, तुर्तान येता, फाल्यांच येता, आजच येता म्हणल्यार बरी लोक उलयतालो. त्या लोकांक मातयो एक जबाब दिवन प्रेरण करता. मातयो चॅप्टर 24 वर्स 26 सांगता पळय, तो दीस ती घडी केदाळ येतली हें बापा एकल्या शिवाय कोणाकच सर्गीय दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. परतून धर्मदूतांय कृत्या चॅप्टर 1 वर्स 6 to 7 पळया. बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम आमचें न्हय, आमचें काम राखचें मात्र. देखून ती वेळ घडी समजूची आतुराय आमकां नाका, पूण ताका तयाराय गरज. जेजू म्हणटा मॅथ्यू 24 वर्स 24 पळया, तुमी आयते रावा कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा बोत येतलो. तर पाट इतलोच आयते रावा जाय, तयार रावा जाय. दाई देडयो न्हिदोन पडिल्ल्यो, दाई देडयान दिवे घेतिल्ले, दाई दोवे नासल्यांत. पूण व्यत्यास इतलोच बूद नातल्या देडयांनी तेल व्हरूंक ना. एक दिवो पेटयचे तर तेल गरजेचें न्ही. आमी टॉर्च व्हेला जाल्यार ताका चार्ज करचे बॅटरी घाली जायत न्ही. पूण तेल ना तर दिवो प्रयोजन ना, बॅटरी ना तर टॉर्च प्रयोजन ना. आमी त्यो देडयो आज आतां चिंतया येवकारिस्ताक आयल्या. येवकारिस्त म्हळ्यार लग्न जेवणाक आयल्या. एक दीस जाल्यार जेवण आमी सगळीं जेवंक आसा सोम्या सांगाता. जेजू म्हणल्यार वरेताक मेळोंक येता. पूण काळीज म्हणलो दिवो वेल्यार पावना. आमचो दिवो ते काळीज ते दिवो ते येल्यार पावना. पूण काळजा दिव्यांत मोग म्हणलें तेल आसूंक जाय. मोग नातलें काळीज, तेल नातल्या दिव्या बरी. मोग म्हणलें तेल आसल्यार मात्र भावार्थ म्हणलो उजो पेटता आनी कुरपा म्हणलो उजवाड फांगता. मोग नासतना जेवचे सांगातपणी ना. बूद नातल्यो देडयो गेल्ल्यो काल आपोण मेळिल्ल्या खातीर. बुधवान देडयो गेल्ल्यो होरेता मेळच्या पासत. देखून तांणी तेल व्हेल्लें. आज आयतार काळी दोपारच्या इराद्यान वेतांव तर आमी त्या बूद नातल्या देडयां बरी. पूण सोम्याच्या मोगान सोम्या भेटोंक सोम्याच्या मोगान आमी आयल्या तर आमी इल्ली बुधवंत काय वापरल्या म्हूण जालें. ताचें सांगातपण भोगूंक आयल्या तर आमी बुधवंत. तर ह्या मिसांत फकत हाजारपण पावना, क्रियामेतेरपण भक्तीवण आनी भक्ती भरीत मोग आमचें तें आसूंक जाय. बाबा तेजी नेवरणी बऱ्यो कर न्हय गरज तें सांगाता. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 40 हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, पियेल्लो पियोंक दिलें, म्हज्या ल्हाना भावाक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. तें नातल्या शिवाय आमच्या दिव्यांत तेल ना. फकत मीस मागणें भक्तीपणां करण्यो उतरां मात्र क्रिस्तीजीनी मात्र थंयली पावना. थंयली क्रिस्तीजीनी पावना. करणेन बरलोलो भावार्थ आमकां जाय. आमी आतां 21 शेतेमानाचे क्रिस्तांव. आज आमी रेडी आसचे क्रिस्तांव जाय. 24/7 365 days हर एका घडये हर एका दिसा आमी रेडी आसचे, तयार आसचे. आमी क्रिस्तांव जावंक जाय. सदां न्हीच जियोवचें. समस्या आसतना मात सोम्या लागीं धांवचें न्ही. सदां न्हीच जियोवचें तें सुलाभ न्ही. एक दीस समाधान करूं 8 बागी दियोवचें. आमी 8 बागी दोंगर आयल प्रसंगान 8 बागीन दिल्ली माउल्ल्या जियोवचें जाय. समाधान करचें क्रिस्तांव. एक पटी 2 पटी करी तिसरे पटी राग येता आमकां न्ही. दयाळ जावचें. 1-2 पटी दयाळे दाखयता, तिसरे पटी काळें आयिल्लो परतून येता. पळया परतून बगसूचें. 1 पटी बगशिलें, 2 पटी बगशिलें, 7 पटी बगशिलें, परतून केल्ली चूक आमी म्हणटा न्ही गे. जेजून कितें म्हणटा 770 पटी अनंत पटी सदां न्हीत बगसूंक.
जेजू कडने आतां बाबसाहेब म्हणटा काजारी जोड्यान सदां मोग करी जाय सदां बोगशी जाय सदां सोसी जाय सदां देव बरें करूं म्हणा जाय सदां तातूंत राजी आना हें सदां वो मोग वाळा जाय आमच्या जिवितान ही एक रेडिनेस आनी आमचे ती मौल्ल्यां जाय हे दिवे आमी घे जाय सदां जळते ते जाय उजवाड आमी पेल्याक दिवचे जळते दिवे आमी जाय देखून आमी न्हिदेंत उरचे न्हय 1 Thessalonians chapter 5 verse 6 न्हिदेंत उरचे न्हय तशेंच मार्क आतां वांजेलान आवाज 13 35 वळ म्हणटा जागी उरोंक जाय कित्याक गोडसो धणी केदाळ येत तें तुमी नेनान देखून देवूस आमचें सर्वस्व म्हणलें घेवन आमी सदां जेजू भेटोवंक आयते रावया तयार रावया उबी रावया आमचो भावार्थ आमी उसान सांगया सतमंतान देवाक सर्वोदर बापाक स्वर्गान पितेमीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्रत्म्यान गर्भी संभवलो आमकां मरीत जल्मालो पोंस पिलाता ताणें कस सुसले ता कुसा जोडलो तो मेलो आनी तांणी खेपिलो तो मेल्ल्या मदीं देवलो तिसऱ्या मेल्ल्यांलो परतून जिवान जालो सर्गा सोडलो सोबत बापाच्या उजया बसला तेन्ना जिवे आनी मेल्ल्यांची मनशी करून येतलो सतमंता पवित्रत्म्याक कातोली पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसाणे कुडीचें जिवानपण सस्ने जिवीत आमीन भोव मोगाच्या भावा भयणीनो आज सोम्या भेटो म्हणून मोगान आयिल्लीं आमी आमची मागणी त्याच मोगान सोम्याक आतां भेटोवन दिवया बापा पवित्र सभेच्या स मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या भावार्थी लोकांक बरें आत्मीक मुखेलपण दिवंक आनी तांचे थंय खरो भावार्थ आनी बरवसो वाडोवंक सदांच वावर करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांची सेवा सदांच करूंक आनी तांचे सर्वतोमुख अभिवृद्धी करूंक वावर करीशी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगजींत तशेंच विविध आस्पतांनी कोस्टोवच्या पिडेस्त भावणीचेर तुजी काकोळची नदर घाल आनी तांचे पिडेतावन सुडका आनी सुशेग लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगजीच्या लोकांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुवें आमकां दिल्ली देणी आनी तालेंतां एकामेका थंय उदार जावन वांटूंक घेवंक आनी अशें एकामेकाचो मोग करूंक आमकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर युवाजणेचेर आनी भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल भावार्थाच्यो संगत्यो बऱ्या रितीन शिकोवन तांचो भावार्थ घट करूंक आनी आपले जिणे मुखांत तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक ह्या एकोणिसाच्या मेजा बावरी जोम जाल्ल्या आमी सर्वांनी भावार्थ आनी बऱ्या करण्याचे तेल घेवन तुज्या पुताच्या येण्याक सदां साहित्य रावोंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एक घडीभर आमची कास्ती त्या सांवडा आसा काडया मरण्या 3 रस्त्या सर्वां बसत मागया बरें मरणे कृपा तांकां मागया ह्या दिसांनी पुलगंद आत्म्या वचोन मागता हांव गरजेंत आत्म्या बसत तांचे आत्म्या सलवार जावचे बसत मागया तशेंच संवसारभर कोवीड पिडा आजून विस्तारली आसा फावो तें वखात आनी फावो तें वॅक्सीन मागया काम नासतना कश्ट नासच्या लोकांक कामां मेळोंक पुलगंद आसच्या आमच्या भावंडांक तांकां बळ भलायकी कामाची भद्रती मागया संवसारभर ही गरजो आजून थोडे कडेन बंद आसात त्यो उक्त्यो जावं दीत आनी शिक्षण संस्थो उक्त्यो जावचे खातीर मागया सगळींच्या भोव मोगाळ बापा आमची मागणी आमी तुका भेटयता तुज्या मोगाळ पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमेन दिसशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता सर्वेस्पर तूं आमचो रचनार सृश्टेचो
ते दिसशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परता वेसाव तुझे मागता. ज्या भावा बहिणीनं म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपयदार देवा बापाक मानता आसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नेत्या पेसपेच्या आदाराक सुरेसपो मानून घेव. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्टा मरना संभ्रम आमी चलयता. ही आमची बेटोनी प्रसन्न जावं मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवें आमी जियेता भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बागा ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जीवन प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गोड भोगूंक आमी बरोशान रावता. ह्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुज्या जापांच्या पदवेची दिनवासी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले कुशेन कश्ट मरां सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत. पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावर तसो गुट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेशपरा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका पिती मोगांत वाडय युवांतपणाचो बरोच सोडून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां तुजी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दाय करून आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये सांगाती तिचो पती बागेवन झुजे बागेवन धर्म नुता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तें सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेव सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंतन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आनी जेजू भेटोवंक तयार करची आमी सगळीं आतां तेन्ना जेजूचे केल्या मागणें आमच्या बापाचें सांगाता म्हणून म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरेस परासर वायटांतली विकलांनी अनवरांतली सर दुखांतली पिडी झेडिल्ली बेजारांतली आपायांतली आमकां तुज्या मोगाळ भुरग्यांक तूं निवार दयाकन ह्या आमच्या जिवितांत बळ भलायकी सवस काय तूं आमकां दी सगळींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें तेल्याक आमकां ती उदा काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठाय पित्या प्रस्वरती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयन जेजू क्रिस्ता तुवें धर्म दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी खुशावर मान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमच्या सगळ्यां आसूं तुमचेय सोय आसूं. एकामेका शांती दिवया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी पळया ससनाच्या त्या जेवणान वांटो दिवच्या अमृतसर या येवकरीस जेवणान आमकां भागीदार करचो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागे सम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली तुझ्या काळजात स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता ये तूं सोम्या परता तुझे
म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता ये बेगी ये म्हूण लालेन मागता ये तूं सोम्या परता ये म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता ये बेगी ये म्हूण लालेन मागता ये तूं सोम्या परता प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गींचें बळ खऱ्या मनान केल्ले साखरेन आमच्या भितर बाळच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो ईश्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून ह्या क्रिस्त्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुजे कृपे बोळान रास्तुचे परगटा मासा रक्तान तुज्या पोषण आमचे केलाय कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरल्याय मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुजे कृपे बोळान रास्तुचे परगटा मोगाळ पुत्रा सवे अंकवाल मोरी आशीर्वाद दिवांका बघेवन आणि कळत्या काळजाच्या कर काळजाचे काळजासारखे बरेच्या बोधलपी काळजा जात आत्म्याचे बचावे जेजूच्या बोपैत काळजा काको तुमची कर बघेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.